राफेल प्रकरणाचेर चर्चा करपाक आमी भाजपाच्या येवकारा खातीर राविल्ले, मात भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आमकां धुकल्ले, तशेंच कांय वस्तू आमचेर शेवटून मारल्यो। संघटन मंत्री सतीश दोंड हांच्या फुडारपणा खाला राज्यान भाजपान गुंडाराज सुरू केला म्हण आरोप काँग्रेसीन केला। आरडेक्स गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमचे एक्स युनियन मिनिस्टर बाब रेड्डी काँग्रेस हाऊसान स्पोक पर्सना बरोबर आमची मीटिंग आशिल्ली आणि वेरीन ही एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फरन्स and he left at around 1:30. Soon after, our ex-union minister Reddy left, our MLAs left, and we spokespersons of the party, around 15 of us, we were having a meeting here, wherein two of the Patrakar Bhau told us that BJP is doing a rally today from their office till Congress House on Rafale deal. So we said, if they want to do rally, we'll do Gandhigiri. They समज रैली काढू शकता, एजुकेशन करू शकता, then we'll do Gandhigiri and we'll welcome them. So we made this board ready, we got this board ready and telling them, tell us about the truth about Rafale deal. आम्ही ताका इतलेच बोर्ड केलो वेलकम करपाक रफायल डिलाचे सांगा। आमच्या भुरग्यांनी बुके हाडलो, आम्ही तो बुके घेवन रावले, प्रसाद बाबडो समोसा घेवन रावलो, आमचो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बीजेपीचे पेढे घेवन रावलो, घेवया तांकां, वी वेलकम देम म्हणून आरती आणि आमच्यो बायल्यो आरती घेवन रावल्यो। बट डिस्ग्रेस, बीजेपीचे डिस्ग्रेस, डिस्गस्टिंग, इट इज अनडेमोक्रेटिक दिसपाक जाय। काँग्रेसाच्यो बायल्यो प्रेस आशिल्ले, काँग्रेसाची एक बायल आरती घेवन आशिल्ली, दुसरी बायल बुके घेवन आशिल्ली, तिसरी बायल पेढे घेवन आशिल्ली, चौथी बायल समोसा घेवन आशिल्ली, बॅनरा सकल आमी उबी रावले। हे विनय तेंडुलकर म्हाका उतरां येनात, whether he is an MP or an illiterate MP. Under the leadership of that Satish Dond, under the leadership of that BJP president, and he is the BJP president, Vinay Tendulkar, Kiran Kandolkar, Subhash Valdesai, हे सगळे पडिल्ले जे आमदार आशिल्ले पळय तांचे फ्रस्ट्रेट जाल्या पळय ते आयज मुखार आशिल्ले, सगळे तांचे पडिल्ले आमदार, तांचे लीडर, लज म्हणल्यार सतीश दोंड आणि लज म्हणल्यार विनय तेंडुलकर MP खंय तो heading the morcha. The worst part was it was a very undemocratic uncalled morcha. आज त्यांनी दाखवून दिला की ते खंय तरी तांचे छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थानात आज आमचे स्टेटीन काँग्रेस जिखला. They are Modi's lies are exposed. It is like a big balloon, gas balloon, which is gonna fly up and vanish. That balloon I called it as a BJP balloon. The lies, deceitment, you know, today people are feeling deceived because Modi had told them employment दितलो, 15 लाख दितलो, जॉब दितलो, 50 दिसा भितर तुमचे पैसे खात्यात 15 लाख घालतलो. तो बलून जितलो गरम जाल्लो आसा तो फुलून वचपा आसा आणि गोंयांत तीच परिस्थिती आयिल्ली आसा म्हणून डेस्परेट जावन तेणी आयज रॅली काडलो. पयला आसतलें की हांकां परमिशन खंयच्यान दिला पळय तेचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, कारण तुमकां पुलिसांक डिपार्टमेंटांक तुमकां मुद्दम झगडी करपाक तुमकां ह्या सारकी परमिशन दिवंक जाय. आमी जेन्ना जन आक्रोश करता तेन्ना आमकां तुमी परमिशनां दिनात, बऱ्या जाग्यार मिटींग घेता ताका परमिशनां दिनात, बट तुमकां हांगार परत तुमी हांगा हाडून टर्न मारून वयतात ते. आनी दुसरें म्हणटा ते कितें पुतळो जळोवपाची एक प्रथा तेंच्यांनी परमिशन घेतला काय. आमचो एक टायमार यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो, यूथ काँग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट आशिल्लो, राजीव गांधीन ताका टिकेट दिली म्हणून खंय तरी तो MLA आणि मंत्री जावपाक गेलो. ताका कशें बीजेपीन व्हेला ते सगळ्यांक खबर आसा, खंयचे स्कॅम आनी खंयचे डिलांक लागून. दुसरें म्हणटा तो विश्वजीत राणे, ताका मुनीस कोणें केलो, काँग्रेसांतल्यान वयर चडिल्लो भुरगो. आमकां दिसना केन्ना मोविन आनी विश्वजीत जेन्ना काँग्रेसींत आशिल्ली तेन्ना असली गुंडागिरी केल्ली आनी गुंडागिरी करता ते पयलीं जाल्यार आमी ताका सांगूंक सोदता रोखडेच 6 म्हयन्यान आनी 2 वर्सां भितर दे पिक्ड अप द कल्चर ऑफ BJP. It's a shame, it's a disgrace that 2 ministers, BJP ministers of Goa are feeling frustrated and desperate, and how could they have shown their culture today. आणि आम्ही निषेध करतात, पुरे वर्गान आम्ही निषेध करतात. आज BJP एक्सपोज झाली आसा आणि हो सगळो जो आज प्रयत्न चल्ला, आज आमचो एक्स युनियन मिनिस्टर जयपाल रेड्डी हांगा आयल्लो आणि सकाळी खास करून तेणे राफायलाचेर हांगा आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आणि हो एकंदरीत हो आज जो राफायलाचेर आज तेंच्यांनी हांगा जो निषेध हांगा करपाक सभा काडलेली आणि हांगा जो पुतळो जळोवपाचें हांगा ते तेंच्यांनी आयोजन केलें, हे फक्त
जे राफायल स्कॅम जो आसा, जो हजारो करोडांचो स्कॅम आज एक्सपोज जाल्ले आसा BJP, ते आज पोको करपाचोच प्रयत्न चल्ला.